आता इंग्लिश लिपी जी इटालीतले लोक वापरतात तेही बी ताका रोमी म्हणनात, ते म्हणटात अल्फाबेट इटालियन. फ्रेंच लोक वापरतात ते रोमी म्हणनात, अल्फाबेट फ्रांसेज म्हणटात. अशें युरोपांत सगळे कडेन जे वापरतात ते वेगळी वेगळी नांव दिता, रोमी कोणें नांव दिवना. चड करून जालां कितें की क्रिस्तांव पाद्र्यांनी ही इंग्लीश लिपी वापरपाक सुरवात केली आनी क्रिस्तांव धर्माचे हेडक्वॉर्टर्स म्हणजे मुखेल शार रोम, थंय व्हॅटिकन आसा, पोप थंय आसता. म्हणटकर ताका लागून हे इंग्लीश लिपीक ते रोमी लिपी म्हणपा लागले. आतां प्रश्न असो आसा, फक्त गोंयचेच क्रिश्चन लोक तातूंतले सगळे रोमीत बरयतात अशें ना. जे बरयतात ते रोमीत लिपीत बरयतात. तर फक्त गोंयचे क्रिश्चन बरयता काय भारतांतले सगळे क्रिश्चन बरयतात? भारतांत 2.5 कोटी क्रिश्चन आसात, 2.5 कोटी. तातूंतले गोंयांत आसा फक्त 3.5 लाख, म्हणजे 2% परस कमी. 100 क्रिश्चन जर घेतले भारतांत, तातूंतले 2 परस कमी गोंयांत आसात. आनी अर्दे क्रिश्चन केरळा आनी तामिळनाडू हातून आसात. आनी ते कसली भाशा वापरतात? केरळांत मलयालम वापरतात, मलयालम लिपींत. तामिळनाडूंत तमीळ भाशा वापरतात, तामीळ लिपींत. उत्तर हिंदुस्थानात, नॉर्थ इंडियेंत चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया जी आसा ते मीस हिंदींत करतात आनी देवनागरींत बरयल्ले हिंदींत करतात. हांवें तांची 2-3 मिसां आयकल्या. स्पश्ट सामकी शुद्ध हिंदींत ते उलयतात. म्हणटकर अशें आसतना भारतांतले सगळे क्रिश्चन जर त्यो भाशा, त्यो संस्कृताय आपणावन ते प्रवाहांत जर मिक्स जाल्या जायत, फक्त गोंयचे क्रिश्चन आमकां ही इंग्लीश लिपी, आमची भाशा बरोवपाक इंग्लीश लिपी जाय असो म्हूण हट्ट कित्याक धरून बसल्या? तो बरोबर न्ही आनी सरकारांनी ताका उत्तेजन दिवचें न्ही. आनी विष्णू वाघान जे चलयलां ते सरकारान ताबडतोब बंद करचें, कारण ते सरकाराच्या धोरणाच्या आड आसा, सरकाराच्या धोरणाच्या विरुद्ध आसा. विष्णू वाघ BJPचे धोरणा आड आनी खुबश्यो गजाली उलयल्या, पूण ताजेर आज आमकां भाश्य करपाचें ना. पूण रोमी लिपी एक जाले, इंग्लीश लिपी एक जाली. दुसरी गजाल म्हणजे RSSचे जे फुडाऱ्यांनी जे भौशीकरित्या तांणी जाहीर केला की बाबा भारतीय भाशांक आमी उत्तेजन दिवपा जाय, ताजे आड हें आसा, BJPचे आड हें आसा. देखून BJP, भाजपान आनी भाजपाच्या फुडाऱ्यांनी आनी ह्या सरकाराच्या फुडाऱ्यांनी म्हणजे मुख्यमंत्र्यान मातशे विष्णू वाघाचे कान धरचे पडटले काय दिसता. आनी ते कान धरतलो, ताका योग्य तो सल्लो दितलो, योग्य तो उपदेश दितलो आनी योग्य ते मार्गदर्शन करतलो अशी आमी आस्त करता. आनी हो दुसरो विशय सोंपयता. आमचो तिसरो विशय आसा हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन गोंयांत कांदे सवाय विकता. कांदे, बटाट, टमाट आनी हेर भाजी सगळी गाड्या वयल्यान सवाय विकता. आनी कांद्याक लागून कांद्याक उजो पेटला तो पळोवन ते मोबायल व्हॅनी जाता, प्रत्येक गांवांत वचून लोकांक वाडटात. बरी गजाल, अतिशय उत्तम गजाल. पळयात हो व्हिडिओ. कांदे बटाट सोलून दियात, भाजी टोमाट शिनून दियात. कांदे बटाट सोलून दियात, भाजी टोमाट शिनून दियात. दनपारचे येवं नाकात, आमकां मातशें न्हिदूंक दियात. दनपारचे येवं नाकात, आमकां मातशें न्हिदूंक दियात. गोंयभर सवाय कांदे मेळचे म्हूण गोंय हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनान गाड्यांची संख्या वाडोवपाचें थारायलां. आतां पुराय गोंयभरच्या लोकांक सवाय कांदे मेळटले. 20% कांदो हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाच्या पेक्षा गाड्यापेक्षा सवाय हो जो दिवपाचो आमचो प्रोग्राम आमी चालू दवरलेलो आहा. 14 आमच्यो गाडयो आसल्यो, तितून गोवोरमेंटान आमकां 6 गाडयो एप्रूव केल्ल्यो आहा. ह्यो 6 गाडयांसून आमी 2 गाडयो ज्यो आहा येता ते बुधवारसून आमचे आनीक 20 गांव कवर करतले. ज्या गांवांनी ह्यो गाडयो आमच्यो पावनासल्यो आयज मेरेन, त्या 20 गांवांनी, खेडेपाडांनी सगळे कडेन आख्खे गोंयचे 20 गांव जे आहा ते कवर करतले. तशेंच 4 ज्यो आमच्यो गाडयो आसतल्यो ह्यो मेजर सिटीन, ज्या जाग्यार वेजिटेबल मार्केट आसतलें, हेज्यात आसपास खंय तरी एक मेजर सिटीन आमी हांचे म्युनिसिपालिटी किंवा जे थंयसरले लोकप्रतिनिधी आसतले तांचे परमिशन घेवन आमी लोकां पासत स्वस्त दरान कांदो किंवा बटाट किंवा टोमाट, पूण कांदो हो सगळ्यान स्वस्त आसतलो. खंयचीय येवजण आतली कितल्योय बऱ्यो सरकारान येवजणी केल्यो म्हणून त्यो खुबश्या कारणाक लागून ते येवजणीची वाट लागता. अशीच एका काळार म्हणजे खूब वर्सां जालीं टोमाटां भयंकर म्हारग जाल्लीं. तेन्ना कितें केलें, सरकारान तिडकीन टोमाटाचेर प्रेस घाले. 5 रुपये कितले तरी 5 रुपये पर कील अशें म्हणून आसा, ताजे वयर वचपा जायना.
अशें विचारून सगळे भाजयांक परीस लायले. तर सकाळी फुडें बाजारांत भाजी घेवपाक वतना एकलो दादलो म्हणलो आगे तो 5 रुपयांक म्हणून 5 रुपयांक टोमाट विकपा जाय म्हणून रेडिओचेर सांगलो मगे, तूं कितें म्हणटा 10 रुपया बी म्हणून. तिणें सांगलें 5 रुपया रेडिओचेर सांगलां, तूं रेडिओचेर वचून घे म्हणून. ही एक गजाल जाली. दुसरी गजाल, दुसरे कडेन तो गेलो म्हणलो कितें गे तूं 7 रुपया 8 रुपया अशें म्हणून सांगता, 5 रुपया रेडिओचेर सांगलां. अय बाबा आमी 5 रुपया विकता म्हणून. एपळय 5 रुपया विकता ती ही टोमाटां म्हणून. ती टोमाटां कुशिल्लीं आशिल्लीं. म्हणटकर असल्यो गजाली जातात आनी सरकार जे कितें प्रयत्न करता ताजी वाट जायते फावटी जे चालीक लागता पळय न्ही डावन द लायन म्हणजे बाजारांत बिजारांत सगळ्याक ते चालीक लावपाच्या जाग्यार ताजी त्या येवजणीची वाट लागता. अशी वाट हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाचे हे येवजणीची लागू ना म्हणून आमकां सांगपाक खोस दिसता आनी पळोवपाक बरें दिसता की हे अर्थात हे ह्या सरकारान सुरू केल्ले न्ही, फाटल्या सरकारान सुरू केल्ले, पूण ह्या सरकारान तें वाडयलां आनी बरे तरेन वाडयलां आनी सगळे कडेन भाजी बिजी मेळटा. खंयच्याय गाड्याचेर पळयल्यार व्हडल्यो रांको लागिल्ल्यो दिसता तुमकां आनी सगळे मिडल क्लास लोक गरीब लोक सगळे हाजो फायदो घेतात. बाजारांत मेळटा ताजे परस एक 10-20% कमी प्रेसान ह्यो भाजयो सगळ्यो मेळटा. आतां तमिळनाडूंत हांव आसतना थंय कितें आसतालें फिशरी कॉर्पोरेशन म्हणून आसतालें आनी ते तांणी सगळे कडेन नुस्त्याचे स्टॉल घाल्ले, नुस्तें सवाय विकताले. गोंयकारांचो मुख्य आहार म्हणजे नुस्तें, क्रिश्चन जावं हिंदू जावं मुस्लीम कोणीय जावं. म्हणटकर गोंयांत नुस्त्याचे स्टॉल आमच्या हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनान घालचे आनी जशी भाजी विकता तशी नुस्तें बी विकते. आतां हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन नुस्तें विकप म्हणजे आयडिया मातशी कॉमिकशी दिसता. हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन म्हणजे फळां भाज्यो विकतात तेच मातशें विचित्रशें, पूण मुख्य म्हणजे हॉर्टिकल्चर म्हणजे फळां. तर फळां मेळा विकपाच्यो भाज्यो विकपाच्यो आनी तें सोडून आतां नुस्तें विका म्हणटात. हांसपाची गजाल न्ही? न्हय, हांसपाची गजाल न्ही, कारण गोंयांत अशें चलता. आतां आमचें हँडिक्राफ्ट कॉर्पोरेशन म्हणून आसा तें लोखण विकता आनी कोळसो विकता. आतां लोखण आनी कोळसो हँडिक्राफ्ट खंय? आमची कला अकॅडमी आसा. कला अकॅडमी म्हणजे परफॉर्मींग आर्ट्स, डान्स म्हणा म्युजीक म्हणात. तर थंय साहित्य खंय आयलें, पूण ते साहित्याक पुरस्कार दिता. साहित्या खातीर सरकारान अनुदान दिल्ल्यो वेगळ्यो संस्था आसा. गोवा कोंकणी अकॅडमी आसा आनी सरकार काल पर्यंत ते गोवा मराठी अकॅडमीकय बी अनुदान दितालो. तर तेय बी पुरस्कार दितात. साहित्या खातीर वेगळ्यो संस्था आसतना कला अकॅडमीन साहित्याक पुरस्कार कित्याक दिवपा जाय? म्हणटकर अशें गोंयांत सरकारी संस्था ज्यो आसात कितल्योश्योच त्यो आपलें काम सोडून भलतेंच काम करतात आनी तें चलता हाय म्हणटा तसल्यांतलें. तशें गोंयांत हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनांनी बी नुस्तें विकपाक सुरवात करची, गोंयकारांक मदत जातली. हो जालो आमचो तिसरो विशय. आमचो चवथो विशय आसा सरकारांत भ्रश्टाचार इल्लो लेगीत सोंसचें ना. सरकारांत भ्रश्टाचार इल्लो लेगीत सोंसचें ना. आमचे मदीं आसलो चोर जाल्यार ताका उपाय ना. आमचे मदीं आसलो चोर जाल्यार ताका उपाय ना. दुसरी गोष्ट, चौकशी समितीचे अध्यक्ष ज्यांना नेमले होते त्यांनी विधानसभेमध्ये आवाज उठवला आणि मराठी अकादमीवर नाना आरोप केले, विविध तऱ्हेचे आरोप, खोटे आरोप केले. आज तेच जे निमंत्रक म्हणजे त्या समितीचे अध्यक्ष आहेत त्यांच्यावरच इफीबद्दल जे आरोप होतात आहे त्यांची पण चौकशी व्हावी. श्रावणात फर्मागुडयेचेर कटमगाळींत दादा देवस्थानांतल्या देवाक थंयचे वेगवेगळे समाज गोडशें घालतात. गोडशें घालतना गांवांतले लोक जमतात, ते शिवाय हेर कडचेय लोक गोडशाक येतात. सध्या हे जमनीचे प्लॉट करतात. देवस्थानाची परंपरा बंद पडटली म्हणून बांदोडकार तिडकाल्यात. गांवची जी जमीन जी आसा ती एका ग्रॅब केल्ली आसा. तातूंत भितर स्थानीक आमदार सुद्दां आसा, गोंयचे मंत्री मनोहर पर्रीकर सुद्दां आसा. लोकांक दाखोवन दिवप की जमीन आमकां जाय. कितलोसोच तेंप जाले बांदोडेच्या लोकांनी हे प्लॉटाचो प्रश्न लावन धरला. मात प्लॉटाचें काम थांबना. थंयचे वेगवेगळ्या समाजाचे परंपरेचो हक्क आड बिल्डर अशें हे प्रकरण फुडें चिगळपाक शकता अशें हे लोक उलोवन दाखयतात. सरकार भ्रश्टाचार ना करूंक सोदता, झिरो टॉलरन्स टू करप्शन अशें म्हणटा. आनीक सरकारान मंत्र्याचेर आनी MLAचेर जेन्ना भ्रश्टाचाराचे आरोप जाता ते पयलीं ताजी चवकशी पयलीं केले बगर
ते खरें आसा काय फट आसा हें पळयले बगर हो भ्रश्टाचार उडो जावचो ना. आतां हो विशय कित्याक आयलो, हालींच 2 गजाली घडल्या. एक म्हणजे इफींत भयंकर हेराफेरी चलता अशें म्हणून पयर मराठी अकॅडमी, गोमंतक मराठी अकॅडमींत थंय कोणें तरी आरोप केले. आतां ते आरोप ताणें कित्याक केले, तांकां विष्णू वाघ आवडना, कारण विष्णू वाघ गोमंतक मराठी अकॅडमीचो एक ताजेर एन्क्वायरी चलिल्ली, ताजो जो अध्यक्ष आशिल्लो आनी ताणें खुबशे अशें करया तशें करया म्हणून रिपोर्ट दिलो म्हणून तांकां एक आदलो विष्णू वाघ आवडना जायत. दुसरो गजाल, विष्णू वाघ आपुणूच थंय ती काबीज करपाक सोदता अशें तांकां दिसता जावपाक जाय म्हणून तो तांकां आवडना. म्हणून तांणी एकादले इफीची हेराफेरी जाता असो आरोप केला जायत. पूण इफीची हेराफेरी चलता, इफींत हेराफेरी चलता म्हणून हाजे पयलीं बी आरोप जाल्लो. आनी फाटले फावट प्रुडंटांत एक बातमी आयिल्ली की फाटले इफींत कॉन्ट्रॅक्ट दिता आसतना व्हडलो तो पेंडॉल, व्हडलो तो बाटो घालपाचो कॉन्ट्रॅक्ट दिता आसतना टेंडर बागयनासतना कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो, हाजी सरकारान चवकशी करची म्हणून. म्हणटकर अश्यो जेन्ना मागण्यो येतात तेन्ना सरकारान ताजेर ताबडतोब चवकशी करपाक जाय, ताजेर वेळ काडपाक जायना. दुसरी आतां हालीं काल पयर दुसरो आतां आरोप आयलो तो गोविंद गावडे हाणें केला. गोविंद गावडे हो थळावो राजकीय फुडारी प्रियोळ त्या वाठारांतलो. तर ताणें कितें आरोप केला की आनी ताजे बरोबर हेर लोकांनी बी आरोप केला की फर्मागुडी बांदोडा ह्या वाठारांत एक कमिनदादीची जमीन आसा, ती कमिनदादीची जमीन थळावे लोक देवकार्या खातीर वापरतात आनी थंयचे वेगळे वेगळे थंयचो जो देव आसा ताका वेगळ्यो वेगळ्यो जमाती गोडशें दितात दर वर्सा. तर ती कमिनदादीचो जागो पळय आसा न्ही ते लोक वापरतात. थंय एक बिल्डर येवन तो काबीज करपाक सोदता, तो जागो गिळूंक सोदता आनी त्या बिल्डराक मदत कोण करता तर थळावो MLA आनी मुख्यमंत्री पसून ताका मदत करता अशें म्हणून ताणें आरोप केल्या. म्हणटकर हे सगळ्या आरोपांची चवकशी जावपाक जाय. आनी ती चवकशी कित्याक जावपाक जाय, ते आरोप खरे आसा अशें म्हणून न्ही, पूण चवकशी जाले बगर तूं आरोप जाले हेवटेन आरोप जालो तेवटेन ना तातूंत कांय अर्थ ना, तो बेठोच आरोप करता अशें तुमी म्हणपाक जायना. अशें म्हणल्यार लोकांचो विश्वास उठतलो. अरे MLAचेर आरोप केल्यार, मंत्र्यांचेर आरोप केल्यार तुमी रोखडोच तो ना म्हणटात असो म्हणून बोवाळ जातलो. म्हणून तो आरोप फट तरी आसलो आनी फट आसा अशें म्हणून सगळ्यांक तरी खबर आसलें तरी ते लोकांक सॅटिस्फाय करपा खातीर, लोकांक एक समाधान दिवपा खातीर की हें सरकार खरेलेंच भ्रश्टाचाराच्या आड झगडटा अशें म्हणून तांणी इंडिपेंडंट म्हणजे स्वतंत्र एन्क्वायरी करपा जाय. जाल्यार स्वतंत्र एन्क्वायरी केले बगर त्या एन्क्वायरीक अर्थ उरना. राजकारण्यांतलो मनीस कोणी आयलो आनी एन्क्वायरी केली ताका अर्थ उरना. स्वतंत्र कोणी ते राजकारण्या भायलो चड करून जज बी तसले दवरून एन्क्वायरी करपाक जाय आनी ते एन्क्वायरी करून मागीर ते आरोप फट आसा काय खरे आसा हाजेर आपलो निवाडो, हाजेर आपलो आदेश दिवपाक जाय, जजमेंट दिवपाक जाय आनी ताजेर कारवाय करपाक जाय. अशें केल्यारच भ्रश्टाचार कमी जातलो वा भ्रश्टाचार कमी जाता अशें तरी लोकांक दिसतलें. हो जाला आमचो भ्रश्टाचाराचो चवथो विशय. हांगाच आमचो आयचो प्रोग्राम सोंपता. देव बरें करूं. पळयत रावात जायात जागे, पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार. करणे पुणून जाणगे तुम्ही अजून कशे रावले वोगे, हड्ड्यातले इगळे आयज, हड्ड्यातले इगळे आयज, दगदगून जाऊ दी जागे, जायात जागे, गांवकारांनू जायात जागे, जायात जागे.